आज आम्ही हांगा जमा जावपाक कारण म्हणल्यार हांगा ब्युटिफिकेशन वर्क म्हण जाल्लें आहा आनी त्या ब्युटिफिकेशन वर्काचेर आजच्या दिसाक 10,81,000 ऑलरेडी फारीक जाल्ले आहा आनी तातूंत भितर हांगा जे इन्स्टॉलेशन दिसती पडटा ते म्युजिकल इन्स्टॉलेशन 2 दिसती पडटा टेंडराचे आशिल्ले 4 आनी ताजो कॉस्ट फारीक केल्लो आहा 3,10,000 इन अदर वर्ड्स एक हो इन्स्टॉलेशन 1.5 लाखाक 1,55,000 पडटा सो त्या खातीर आमी हे खूब रावल्या बेसिकली की इतले प्रायस हे कॉस्टली जेन्ना हे आसा युनिट्स आहा जाल्यार ताका सेक्युरिटी प्रोवायड करपाची गरज आहा कित्याक कोण चोर व्हरपाक शकता सांगपा म्हळ्यार कित्याक 4 आशिल्ले टेंडरा प्रमाणे आसा 2 म्हळ्यार 2 आतां कोण चोरून व्हेले जाल्यार आमकां खबर ना इनॉग्रेशन तर जाल्लें आहा कंप्लिटेड म्हण 3,10,000 फारीक केल्ले आहा 1,55,000 ईच इन अदर वर्ड सेकंडली आतां आमी इवन हेका कोणा ते गोमंत विद्यानिकेतन कमिटी हांकांय बी आमी एक लेटर केल्ले आहा कित्याक आमच्या कोतान एटलिस्ट त्या कमिटीक गोमंत विद्यानिकेतन कमिटीक असले काम केन्नाच सहन जावपाना इतली आमकां गॅरंटी आसा सो आमकां डिमांड आसा की हेजेर पयलीं एक इन्क्वायरी जावपाक जाय हे भाशेन मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गव्हर्मेंट फंड कशें सहन जाता जेन्ना इनॉग्रेशन आशिल्लें टिचर्स डेयाचेर इनॉग्रेशन केलां टिचर्स डेयाचेर इनॉग्रेशन करून कितें सुमार मेसेज दिली तुमी कित्याक आमी जेन्ना इवनिंग इनॉग्रेशन आशिल्लें तेन्ना सकाळींच आमी हें केल्लें डिमांड केल्लो की मडगांवच्या आमदारान हें इन्स्पेक्शन करचें म्हण वेदर इट इज एज पर द टेंडर वर्क शेड्युला प्रमाणे आसा काय ना तें पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट इनॉग्रेशन केलें म्हळ्यार हाजो अर्थ दाखयता की करप्शन जे मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लीक फंड्स हे कायदो जाल्लो आसा मडगांव भितर हें सामकें दिसून येता आनी तेन्ना आमी मागता की हाजेर इन्क्वायरी जावची आनी हे जे कॉस्ट जो लॉसीस जे आसा ते पयशे ते रिकवर जावपाक जाय कित्याक फायनली इट इज पब्लीक मनी वेदर एक्चुअली इवन हें काम तिनूय कडेन वेदर हें एंटायर काम म्युनिसिपल फंडांत फीट जाता काय ना तो एक दुसरो प्रश्न आसा सांगपा म्हळ्यार प्रायवेट डिस्ट्रिक्ट आर कन्सर्न बट इन्स्पायट ऑफ दॅट तेवूय बी सायडीन दवरून तुमी इतली लूट करतात सो हें आमकां सहन जायना मडगांव जाता कशेंच सहन फॉर इन्क्वायरी 100% देर इट वील बी इन रायटींग वेदर इट इज म्युनिसिपालिटी ऑर DMA बिकॉज फायनली DMA ऑल्सो सँक्शन दिस फंड बट वॉट वी आर सेयिंग इज दॅट हू इज द मास्टर माइंड promoting all this in Margao? This is the big question. Everybody goes silent when that particular name comes. And all this corruption that takes place with public fund, these come in return during election as finance for fighting elections. Categorically, I can state. Margao, my MLA is responsible for this, 100%. We don't have to hide anything because we had given him a call to first inspect whether it is as per the tender schedule and then only inaugurate it. But in spite of that, he went ahead with the inauguration. You should be sacked. तुम्ही केस बी करतलो करपा पडल्यार करतलेच आनी कंप्लेन तर दितलेच कितें सुमार एक्शन घेता तें आमी पळयतले कित्याक फायनली दीस इज पब्लीक मनी वी कॅनॉट दीस थिंग एफोर्ड टू लेट पब्लीक मनी बी लुटेड लायक दीस सगळ्यांचे आमी पर्सनली कोणाचे वेळ पूण कितें म्हजे खूद 3 प्रिमायसीस आसा एक कॉन्सुला अंडर हांगा आनी हांव ताचेर टॅक्स फारीक करता जर तर तांचे आनी हें डेकोरेट करपा जाल्यार म्हजे घर आनी हें कित्याक 3 प्रिमायस कित्याक करपाक ना पयसो आमगेलो नंबर 1 सेकेंडली हांगा कितें दाखयलां स्टेनलेस स्टील न्हय म्हणून आनी ताका पयशे लायल्या आनी कित्याचे आनी दाखयलां ना दुसरें कितें एक इंस्ट्रुमेंट दाखयता तातूंत 1.5 लाख जाता मागीर भांगराचें ही फाल्सिदारी आमच्या अंडर आमच्या पयशांनी जाता त्या पासून आमकां दूख लागता सगळ्यांक दूख लागता त्या पासून आमी भायर सरल्यात अंडर द शेड्यूल कावन्सील हियर प्रोटेस्ट and we want to see the end of it that people who are responsible should be punished. That's all. हांव समजना कित्याक गोमंत विद्यानिकेतन good organization which is working for the public. Why should it take funds from the municipality to do this work? How something whether the municipality has it done on its own or they have asked for it. I don't understand why this should be done. Because if everybody is coming forward to get funds from the municipality to their own for their own work, then municipality will be proper. See, municipality doesn't have funds to repair footpaths, to do so much of work that is required in the city, and they engage themselves in this sort of propaganda.
of beautifying a place which does not require municipal funds for its maintenance. दिनेश फॅब्रिकेटर हाका मुद्दाम आपयला कित्याक जेन्ना जेन्ना म्युन्सिपालिटीक बारीक बारीक काम करपा आसता अर्जंट काम आसात ती हाजे वड्यार घालतात सो हांवें भितर करून घेवपाक सो तोय सांगतालो कितें सांगपाक आसता. My name is Dinesh. As per Savio's information, तेणें पळय हें काम केलां न्ही. हांव 43 years इन दीस फॅब्रिकेशन फिल्डां व्हडली व्हडली स्टेडी बांदता कसले बारीक खेळमार असं काम करता. बट तेणें पळय हें दाखयलां न्ही ते 1,50,000 रुपया एक म्हणून हांवें बॅरी सरपाक ते लेजर कटिंगाचे कट करून दितात. अशी दिसा म्हाका दिसता 50-60 पुसो असली रेबेका आनी ते गिटार करपाक जाता. ते बेंगलोर दिल्ली ते 10 मिनटां भितर करून दितात आनी ते लेजर कट ताका इतले पयशे पडपाक शकत ना. आनी हे जे रेलिंग केला न्ही ते 350 रुपया स्क्वेअर फीट. ती अल्फाबेट ती हेजी नांव ती बरयल्या न्ही तेजे मातशें कितें एक धर तूं मॅक्झिमम 500 रुपया एक धरपाक शकता. तेजी 1,500 दाखयला 1,500 आनी म्हाका दिसता 3 कोटेशन काडून ते मागीर एप्रुवल करून ते मागीर वर्क ऑर्डर दिवची पडटा अशें तेंचे हें आसा. 5,000 7,000 ते डायरेक्ट दितात पूण इतलो अमावंट न्ही ते टेंडर काडून 3 कोटेशन घेवन करून दिता हें म्हाका खबर आहा. म्हाका दिसना इतले पयशे आनी एक 2 मिनटां भितर मोडून दाखयता. हे फाल्यां स्क्रॅपवाले फट्ट करून अशें 1 सेकंदा भितर आत्तां मोडून दाखयता. 2 मिनटां दी 2 मिनटां दी. ताका बरो व्हडलो असो फॅब्रिकेट करून ग्लास बी घालून ते प्रोटेक्शन ते करचें पडटलें. नाजाल्यार हे भोंवता ते स्क्रॅपाली ते 2 मिनटां भितर उबारून वताले. आमी 100 रुपयाची वस्त घेताले 18 रुपया टॅक्स फारीक करतात. खंयचोय मनीस हांव तो खंयचोय मनीस काळो इंक पुसून घेतल्याचे 18% टॅक्स आमी फारीक करतात. पण जनरल पब्लिकाचो ते बरें दिग्गज जाले आमचे कडेन हांगा आमी एक हें आसना रावपा पसून आनी ते दिग्गज जाल्ले आसता इंजिनियर इट इज नॉट फेअर. हेजेर कशे भशेन एक्शन घे म्हणटा सावयो.